स्टायलिश रावप आनी व्हडल्यो गाडयो घेवन सान पिरायेच्या चलयांक फसोवन तांच्याकडेन लैंगीक संबंध दवरले उपरांत तांकां ब्लॅकमेल करतालो। स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्राम ह्या ॲपांतल्यान चलयांक फसयतालो। गुन्यांव फाटल्यान बिरेस्तारा सोहम नायकाच्या घराचेर धाड घालून कांय गॅजेट्स जप्त केले उपरांत ही म्हायती मेळ्ळ्या। स्नॅपचॅट आनी इंस्टाग्रामा वयल्यान चलयांची फसवणूक। सोहम हो केप्यां सरकारी महाविद्यालयांत तिसऱ्या वर्साचें शिक्षण घेतालो, मात तो आपल्या क्लासीन बसच्या परस लागसरच्या हेर शिक्षणीय आस्थापनांनी वचून बसतालो। खंयचे सुंदर चली दिश्टी पडले की ताचें नांव सोदून इंस्टाग्रामा वयल्यान ताचे कडेन संपर्क करतालो। चलयांच्या सौंदर्याची स्तुती करून तांकां भुलयतालो, उपरांत तांकां भोंवपाक व्हरता अशें सांगून अनवळख्या सुवातेर व्हरून लग्नाचे हायस दाखोवन तांचो फायदो घेतालो। उपरांत तांचो व्हिडिओ काडून तांकां ब्लॅकमेल करतालो। चड करून स्नॅपचॅट ॲपा वयल्यान चलयां कडेन संपर्क करतालो अशें समाज वावरपी अवधा वेगसाचें म्हणणें। जेन्ना खंयचे चलयेक सोहम फसयतालो तेन्ना तो ताच्या भयणी विशीं वा इश्टिणी विशीं म्हायती मेळयतालो आनी मागीर तांकांय आपल्या सापळ्यांत ओडून घेतालो। अशा तरेन तो एका घरांतल्या 2 भयणींक जाल्यार दुसऱ्या कुटुंबांतल्या 3 भयणींक आपल्या जाळ्यांत ओडून घेतालो। सोहमाच्या काम वासनेक बळी पडपी चडश्यो चलयो 15 ते 18 वर्सां परस चड वर्साच्यो आशिल्ल्यो। पुलिसांक मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ताच्या लैंगीक त्रासाचो बळी पडपी चलयो आतां मेरेन 20 परस चड आसा। ह्यो चलयो फकत कुडचडे आनी लागसाच्या वाठारांनीच न्हय तर गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो आसात अशी म्हायती मेळ्ळा। ताच्या काम वासनेची बळी पडपी चलयो 10वी ते कॉलेजीत शिकपी आसात अशीय म्हायती मेळ्ळा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।